पंचायत खात्यान आता मेरेन एससी खातीर वॉर्ड रिजर्वेशन पुराय केला म्हूण पंचायत मंत्री उलयलो. Yeah, reservation is done for scheduled caste you're talking. 15 wards have been reserved in different parts of Goa where there is SC population. This has been based on 4.5% of the population and 1% of the SC population. So we have given 1% reservation, which comes to I think it comes to 15 seats. Okay, this is finalized as far as the SC population is concerned. OBC and ST was already decided 27 and 12% based on the population that exists. Now for the first time SC we have reserved 15 seats. There are more than 16,132 people who are SC who never got recognition. All that is to happen, they is to reserve a few seats, nominate them, but no voting power. त्यांचे म्हणणे कितें आसलें, आमकां वोटींग पावर तरी दिया, नांवां बेश्टे नुस्तें नांवां घालून फायदो ना. सो आमी 15 सीट्स तांकां दवरलेले आसा. आमचो प्रयत्न होच चालू आसा की सगल्यांक बरोबर घेवन सगळे सेक्शन ऑफ द पीपल शूड बी इन्क्लुडेड आनी अशेंच पंचायत जावपा जाय. ओबीसी रिजर्वेशन 19% वेल्यान 27% केल्ल्यान हे फावट पंचायत खात्याक बरोच खटाटोप करचो पडटा. 2 दीस जाले पंचायत खातें ओबीसीचे रिजर्वेशन करता. हे फावट 1522 वॉर्डांतले 411 वॉर्ड ओबीसी खातीर रिजर्व आसतले. मात खातें सध्या ओबीसी वॉर्ड सोदपाक धडपडटा. ओबीसीचे रिजर्वेशन पंचायत वेंचणुकेंत एकूण वॉर्ड 1522. ओबीसीचे रिजर्वेशन 27% म्हणजे सुमार 411 वॉर्ड. हे फावट ओबीसी रिजर्वेशन 19% वयल्यान 27%. खात्यान 1522 वॉर्डांची ओबीसी मतदारांची टक्केवारी काडल्या. चडांत चड ओबीसी मतदार आशिल्ले वॉर्ड ओबीसीं खातीर राखीव आसतले. फाटल्या वेंचणुकेंत ओबीसींक राखीव आशिल्ले वॉर्ड ह्या वेंचणुकेंत राखीव दवरूंक मेळना. असल्या वॉर्डांच्या जाग्यार ओबीसी टक्केवारी प्रमाण दुसरो वॉर्ड रिजर्व करतले. पंचायत खात्यान चडशे वॉर्ड आयडेंटिफाय करून दवरल्यात. सगळे गणित जुळोवन सध्या खात्याक 40 ओबीसी वॉर्ड कमी पडटा. दुसरे वटेन एसटीचे रिजर्वेशन खात्यान पुराय केला. हे फावट अनुसूचित जातींकूय 9 सीट रिजर्व दवरल्यात. ओबीसीचे रिजर्वेशन बेरेस्तार म्हणल्यार कशेंय करून तडीक लायतले म्हूण सुत्रां सांगतात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.